पालया रस्त्याची दुर्दशा जाल्या, रस्त्याक फोंडकुलां पडल्या। हाका लागून अपघातूय वाडटा। संबंधित प्रशासनान लक्ष घालून हे रस्ते दुरुस्त करून घेवचे म्हण थळाव्यांची मागणी आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मी नामदेव तुळसकर आज पालिया गावचो कार्य करतो। आज ह्या रस्त्याची दशा बघा तुम्ही, गावात हुंडके पडले, देवते जर बघता जाल्यार कितकेशे हुंडके पडलेले आहा। आज चवथी पर्यंत मी हांकां ह्या करीला जागेला चवथीक आमी ह्याच्या फुडल्या ह्याच्या वॉल्टाचे 10 जाण तरी पडले, थोड्यांचे पांय घसताले आनी काय केले जाल्यार गव्हर्नमेंटाक हेची जाग येना। हेचेर गव्हर्नमेंटान काय तो उपाय करपाक ताबडतोब रिक्षेन जाता ती बेगीन करपाची। जी गाडी आहा दवरल्या 4 व्हिलरी, आज लोकांक त्रास जाता ते वाटेवयल्यो गाडयो काडपाची अशी ऑर्डर दिवपाची। माझे नाव कृष्णा नायक, पालये गावातला रहिवासी असा। पालये पंचायत क्षेत्रात हो मेन रोड असा, त्या रोडाचेर रावन हांव उलयतां। आज सकाळी हांगासर एक एक्सिडंट जालो आनी हांवें ताका हॉस्पिटलान व्हरून पावयलो। तर हांगा हो जो रस्तो आसा पळय सगळो खड्डेमय जाल्लो आसा। तशेंच सकयल जो हरिजन वाड्याचो जो देवतेचो जो रोड आहा पळय तो रोड सामको गेल्लो आसा। पालये पंचायत क्षेत्रात वॉर्ड नंबर 2 हो रोड पडटा आनी मेन रोड आसा। आनी आतां हे न्यू इयराचे दीस आसा आनी तुमी पळोवंक शकता ही रहदारी कशी आसा ती। आनी वारंवार हे एक्सिडंट जावपाचो संभव आसा। कारण काय तर रस्तो तेतून करून रस्तो जो सरकारान जी रुंदीकरणाक हे दिली पळय ते काम अर्द्यार सांडलेले आसा। आनी तेतून करून हे जे लायटीचे पोल आसा पळय ते अजून ते काडपाचे तेंच्यांनी हे करूंक ना। आतां केबल तेंच्यांनी कित्याक बंद केलो कितें केलें ते आमकां खबर ना, पण जे पोल आसा पळय ते रस्त्यारच आसा। स्वयंपूर्ण भारत म्हणटा हे सरकार, तर हे अशा ह्या सरकारान ह्या मेन रोडाची आयज हो रस्तो आरंबोल ते महाराष्ट्राक आमच्या किरणपाणी ब्रिजाक टच जाल्लो आसा। आनी रहदारी आता ह्या 2 दिसात तर आमी पळयता चालूच आसा। तेतून करून म्हाका अशें सांगपाचें आसा हे सरकाराक की आयज तुमी हो 2-2.5 वर्सां जाली ह्या रस्त्याची हालत ही अशी, आयज कांयच करिना ह्या रस्त्याचेर। बेगीन ह्या रस्त्याचे कितें ते करपाचें, नाजाल्यार फाल्यां इथे कितें वायट परिणाम ह्या रस्त्याचेर जावंक शकता। कोणाचे एक्सिडंट जावन डेथ पासून जावंक शकता, इतले ही गंभीर परिस्थिती ह्या रस्त्याची आसा। हो पालयांतसून मेन रस्तो आसा सांगपाचें म्हटल्यार। आनी सकयल वयशी जाल्यार आमी आतां मिडियाक सांगूंक सोदता की सकयल तुमी मातशें शूटिंग करची, कित्याक